निमाण्या 2-3 दिसांक जावं इन अ सेक्शन ऑफ द प्रेस ऑर इन अ सोशल मिडिया चॅनल्स अशे लोकांच्या मनान दुबाव घालपाचो प्रयत्न चल्ला की काँग्रेस पक्ष स्प्लिट जाला, काँग्रेस पक्षान फूट पडल्या. म्हाका लोकांक सांगूंक जाय की काँग्रेस पक्षान कसलीच स्प्लिट जावंक ना, जावं आमचे संघटनेन, जावं आमचे लेजिस्लेचर विंगान. In fact, split is not even envisaged in the 10th schedule of the Constitution. आणि काँग्रेस पक्ष एकवटान जावं आमची संघटना, जावं आमचे लेजिस्लेचर विंग इज वर्किंग युनायटेडली. एकूच आमचें धोरण की लोकांची पळय अपेक्षा आसा, बीजेपी सरकार जो आतां सत्तेर आसा तो काडून उडोवप. लोकांक 15 वर्सांक, निमण्या 15 वर्सांक हे बीजेपीचे सरकार नाका जालां. जे करप्शन पळय चल्लां लोकां मुखार दिसताय, कांय उदाहरणां आसात. व्हडले व्हडले प्रकल्प जावं कला अकॅडमी, जावं स्मार्ट सिटी आनी कांय प्रकल्प हेजेर कांयच कारवाई जाल्ली ना. दुसरें, जे सरकारान हे पळय प्रकल्प लोकांचे विरुद्ध, युनिटी मॉल, मिराबाग, सांवड्ड्या डॅम, तशेंच कांय डिसिजनां 39A जितून लोकांची जमीन कन्वर्ट जायत गेली वता. अर्बन विलेजीस, 56 अर्बन विलेजीसाचे नोटिफिकेशन, तशेंच स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट मिटर्स, हे सगळे पळय आतां गव्हर्मेंटान लोकांचे आंदोलन, लोकांची विरोधी पळोवन फाटीं घेतलां. पूण लोकांक दुबाव आसा की हे तर सरकार परत हे सगळे प्रकल्प, ही सगळी डिसिजनां परत हाडटले. सो लोकांची जी अपेक्षा आसा हे सरकार सध्या नाका. ह्या सरकाराचे आमी काडून उडोवपाक ही लोकांची पळय अपेक्षा आसा ते आमी पुराय करतले आनी ठामपणी एकवटान काम करून आमी हे इलेक्शन पळय येता आतां आमचे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन, ते सगळे गटांक आमी वांगडा घेवन फुडें सरतले आनी जरूर एक बरो सरकार, एक क्लीन गव्हर्मेंट आनी एक सरकार जो लोकांक पळय जावं तसले गव्हर्नन्स आमी दिवपाक फुडें सरतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.